नमस्कार, पळोवया अपडेट खबरो। पार्टेक ब्लॅकमेल करून भायर सरिल्ल्यांक परत घेवचो ना। चर्चिला विशीं मनात दुश्मनकाय ना। गोंयाक स्पेशल स्टेटस अजून मेळूंक शकता। मोपा नाकाच, लुइजीन फालोराची खासा हेडोनात विधानां। एसएजी जीसीएक नोटीस धाडपाक शकना। पेंडसे आयोगाचो अहवाल मानून घेतला म्हणून सरकाराचो आदेश ना। एसएजीचे अधिकाऱ्यांक बाळूचे आव्हान, मागले एसएजीचे संविधान। उदक विकपी टँकरवाल्यांकडच्यान वसुलीक आतां मेरेन कितें केलां ताचो रिपोर्ट दिवचो। सरकाराक हायकोर्टाचो 8 डिसेंबर मेरेन प्राझ। टँकरवाल्यांकडच्यान येवपाचे आसात 15 कोटी। पाकिस्तानान किजिलाक करचे न्हय, भारताचे प्रत्युत्तर म्हारग पडटलें। रक्षा मंत्री जेटलीची पाकिस्तानाक शिटकावणी। प्रधानमंत्री मोदी म्हणटा विशयाचे राजकारण नाका। ऑनलायन सायटी वयले सवाय भितर शॉपिंग सर्तीचेर सरकाराचो दोळो। कुरियरांक कराचे जाळ्यांत हाडपाची केंद्र आनी गोंय पावंड्यारूय सरकाराची कायदेशीर तयारी। खबरो विस्तारान। पार्टीक ब्लॅकमेल करून भायर सरिल्ल्यांक परत घेवचो ना, मात सगळ्या समविचारी फुडाऱ्यांक परत एकठांय हाडटलो अशें सरळ विधान प्रुडंटाक दिल्ले खासा मुलाखतीत काँग्रेसीचो नवो प्रदेशाध्यक्ष लुइजीन फालोरान केले। चर्चिला विशीं आपले मनात दुस्मानकाय ना। फुडली विधानसभा वेंचणूक लडोवपा विशीं आपणे अजून थारावंक ना, मात गोंयाक स्पेशल स्टेटस अजून मेळूंक शकता आनी फक्त दाबोळी विमानतळच गोंयाक फायद्याचो मोपा नाकाच अशी स्पश्ट भुमिका तांणी ह्या खासा हेडोनात घेतली। If somebody is playing this truant of blackmailing, I think such people should not have place in the party. Allegation is खंय तरी तुमचे आणि मनोहर पर्रीकराचे सेटिंग जाला आणि त्या सेटिंगाचो गेम म्हणून this whole thing has happened. No. Allegation is my appointment is done by so and so. So I think he must have talked to Mrs. Gandhi, and because finally appointed by Mrs. Gandhi. So I don't know what is the substance and what is this of allegation. Very frank question in the end. Are you still bitter about churches? Absolutely not. You're not bitter about churches? Honestly, every day when I contemplate in the evening, I thank all those who worked against me. If they had not to work against me, can you imagine what was my plight? And I feel very, very bad. And I feel all the senior leaders from the liberation onwards have really let down our people. Because the states which are there, all the 7 states who are enjoying special category status, today they are enjoying in terms of financially, in terms of their identity, in terms of their culture, in terms of their language, in terms of their tribal customs, usages, and here we are just swept away. But Goans is it today, possible? you will agree with me, I don't want to use that word, is a dying race. What is our identity today? Where are we today? But Luisa, is it possible to get it now? Are you hopeful? Two Are you things. optimistic? Yeah, Legally? that's what I was Legally? saying. Legally it's possible. Today I am very clear, is what I have seen all over the country, it is not economically and financially feasible and viable to have 2 airports at the cost of the. जीसीएक नोटीस धाडपाचो अधिकार एसएजीक ना। गोंय सरकारान पेंडसे आयोगाचो अहवाल मानून घेतला म्हूण आदेश काडिल्लो ना हो जीसीएचो आर्ग्युमेंट। जीसीएचो अध्यक्ष बाळू फडके आनी कायदो सल्लागार किर्तनेन एसएजीचो कार्यकारी संचालक संदीप जॅक्सा मुखार हो आर्ग्युमेंट घाला। एसएजीक जीसीएची मान्यताय काडपाचो अधिकार आसा काय कितें तें पळोवंक जीसीएन एसएजीचे संविधान आनी संबंधीत डॉक्युमेंट मागल्यात। पर्रीकार सरकाराच्या मंत्रिमंडळान पेंडसे आयोगाचो अहवाल मानून घेवपाचो निर्णय घेतिल्लो ना। मंत्रिमंडळान फक्त सल्लो दिला। जीसीएची मान्यताय काडून घेवपाचो अधिकार एसएजीक ना ह्या भुमिकेचेर जीसीए ठाम रावल्या।
जीसीएचो अध्यक्ष बाळू फडके आणि कायदो सल्लागार जी.डी. किर्तनेन एसएजीच्या कार्यकारी संचालका मुखार बिरेस्तारा जीसीएची बाजू मांडली. एसएजीक जीसीएची मान्यताय काडपाचो अधिकार आसा काय ना तें पळोवंक जीसीएन एसएजीचे संविधान आणि बाकीचे डॉक्युमेंट मागल्यात. We have challenged the show cause notice basically because the recommendation has not been notified. Means acceptance of the cabinet decision has not been notified. That is what we have challenged. 2001 वर्सांतल्या क्रिकेट तिकेट स्कॅमात पेंडसे आयोगान जीसीएचो सध्याचो अध्यक्ष बाळू फडकेचेर ठपको दवरला. ताका लागून एसएजीन जीसीएची मान्यताय काडून घेवपाची नोटीस धाडिल्ली. नोटीसीक जीसीएन जाप दिल्ली. त्या उपरांत समोरासमोर येवन स्पश्टीकरण दिवचें म्हूण एसएजीच्या कार्यकारी संचालकान बाळूक सांगिल्लें. जीसीएच्या आर्ग्युमेंटाचेर अभ्यास करतले आनी फावो ती पावलां उबारतले म्हणून एसएजीचो कार्यकारी संचालक संदीप जॅक्सन सांगला. फुडली सुनावणी 24 ऑक्टोबराक जातली. They have also sought a couple of documents from SAG, which I have agreed to give them by tomorrow, because there are a couple of issues on either side which we need to clarify, after which we will take an appropriate decision. जीसीएचे अर्थीक आनी प्रशासकीय वेव्हाराचे चौकशेक जिल्लो रेजिस्ट्रारान 2 वांगड्यांची समिती नेमल्या आनी 14 नोव्हेंबर मेरेन समितीक चौकशी रिपोर्ट दिवंक सांगला. बाळू म्हणटा जीसीएत कसलोच अर्थीक वा प्रशासकीय गैरव्यवहार जाल्लो ना. I don't think there are any irregularities in GCA. I don't know how they approved that committee, because one of the committee member himself is a part of one club and who has attended our general body. प्रुडंटा खातीर खेळा संपादक नीरज प्रभू आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. उदक विकपी टँकरवाल्यांकडच्यान वसुली करपाक सरकारान आतां मेरेन कितें केलां ताचो रिपोर्ट 8 डिसेंबर मेरेन सरकारान हायकोर्टाक दिवचो पडटलो. हायकोर्टान उदका संसाधन खातें आनी मुखेल सचिवांक निर्देश दिला. वास्कोच्या सुरेश कामतीच्या जनहीत याचिकेचेर हायकोर्टान हो अंतरीम आदेश दिलो. उदका पुरवण करपी टँकरवाल्यांकडच्यान सरकाराक सुमार 15 कोटी येवपाचे आसात म्हूण अर्जदारान ह्या याचिकेत दावो केला. टँकरांनी उदक विकपाचे प्रकार गोंयांत बऱ्याच सुवातींनी चलतात. उदक विकपी लोकांकडल्यान फी घेवपाची तरतूद कायद्यान आसा, मात उदका स्रोत खातें ही फी वसूल करपा खातीर कांयच करिना असो दावो करून वास्कोचो सुरेश कामत हायकोर्टान गेल्लो. उदकावेल्या ह्या फीक लागून सरकाराक 15 कोटी येवपाचे आसात अशें कामतीचें म्हणणें. उदकावेली फी वसूल करपाक उदका स्रोत खात्यान कांयच करूंक ना म्हूण हायकोर्टान उदका स्रोत खात्याच्या अधिकाऱ्यांचेर फोग काडलो. PIL आयल्या उपरांतच सरकारान फी घेवपा खातीर पावलां मारल्यात अशें हायकोर्टाचें म्हणणें आसा. त्या खातीर 8 डिसेंबराक कोर्टाक अहवाल दिवचो असो आदेश हायकोर्टान दिला. फाटलीं कितलींशींच वर्सां ही फी वसूल करपाक सरकारान पावलां कित्याक मारूंक ना हे प्रतिज्ञापत्रान सांगचें असो आदेशूय हायकोर्टान दिला. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार. घेवया एक विराम.